प्रभात चित्रपट महोत्सव मॅकेनिस पॅलेसीन सुरू झाला। इसाक मुजावरान शुक्रारा महोत्सवाचे उक्तावण केले। प्रभात सिने कंपनीचे गाजिल्ले 5 मराठी सिनेमा हे महोत्सवान दाखयतले। की प्रभातचा संस्कार कसा असतो पहा। आज प्रभातने अनेक शांताराम बापूंसारखा महान दिग्दर्शक निर्माण केला, जांभले, फतेलाल असे की मोठे आर्टिस्ट केले, पण त्यातून किती लोक आले। गुरुदत्तला आपण मानतो, भारतातला एक मोठा 50-60च्या दशकातला एक मोठा दिग्दर्शक, त्याची सुरुवात गुरुदत्तची प्रभातमध्ये। की भारतीय चित्रपट सृष्टीला येत्या मे महिन्यामध्ये 100 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या शताब्दी महोत्सवाच्या निमित्तानं देशभर वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत। 100 गाठलेली भारताची चित्रपट सृष्टी ही जगामधल्या चित्रपट सृष्टीपैकी एक आहे। प्रभात फिल्म फेस्टिवलाक प्रभात फिल्मचे डिरेक्टर विवेक दामले आम्ही तांच्याचकडे उलोय आणि पोळ्या देखील म्हणतात या फेस्टिवलाबद्दल। विवेकजी नमस्कार। नमस्कार। गोव्यातल्या सर्व लोकांनी आवर्जून 5 दिवस हे सिनेमा बघायला हवेत। असे चित्रपट तुम्हाला थिएटरमध्ये बघायला मिळत नाहीत। ही संधी त्यांनी गमावू नये आणि हे सगळे पोस्टर्स वगैरे जे आता आपण इथे बघतो हे सगळे ओरिजिनल पोस्टर्स जसे होते तसे रिस्टोर करून मुद्दामून आणलेले आहेत ह्या फेस्टिवल करता। अंत्रुज माल शिगमोत्सव समिती फोंड्या शिगमो करतली। हे ऑब्र सरकारान अंत्रुज माल शिगमोत्सव समितीक दिला। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकराचे फुडारपणाखाला 27 मार्चाक शिगमो जातलो। रवी नायकाचे अंत्रुज शिगमोत्सव समितीक सरकारान मान्यताय दिवंक ना। 27 मार्चाकच शिगमो करपाचो निर्णय हे समितीन घेतिल्लो। आता रवी नायकाची भूमिका पळोवची पडटली। सरकारान ऑर्डर काडले आज आणि त्या ऑर्डरी प्रमाणे सुदीन ढवळीकर हो समितीचो चेअरमॅन, उपाध्यक्ष महादेव नाईक, दीपक ढवळीकर, हांव स्वता अशी मेन समिती काडली आणि त्या प्रमाणे तारीखूय आमकां ऑर्डर केल्या की हो 27 तारखेक करपाचो म्हणून 27 मार्च। ते डिसिजन जावपाक इतलो वेळ कित्याक लागलो असो दिसता तुमकां? डिसिजन जावपाक म्हणजे एक कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लें, एक अननेसेसरी कन्फ्युजन क्रिएट केल्लें ते शेवट मागीर सरकाराक भितर हस्तक्षेप करचो पडलो आनी तेजेर डिसिजन घेवचें पडलें। गांवां शिगमे जाता तसो फोंडा तालुका जर करता जाल्यार ताका कोण आडोवपाक शकना, कारण परमिशन घेवन ते करपाक शकता। गव्हर्मेंटान तें डिसिजन घेतलां, कोणाकूय जर तसो आनी परत हें करपाक जाय जाल्यार करूं दी। सो आनी मेंबरशीप येयली जाल्यार घेतले तुमी हितूर कमिटी? हय ऑफकोर्स, कोणाक ह्या कमिटी आनी जॉयन जावपाक सोदता कोणी मेंबर जाल्यार आमी तांकां जॉयन करून घेतले, कारण हो सगळ्या फोंडेकारांचो शिगमो। कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंतले 2 फॅक्टरीचो थळाव्यांक बरोच त्रास जाता। सनरायज इलेक्ट्रोमेल्ट आणि श्रद्धा लिमिटेड हे 2 फॅक्टरींतल्यान धुंवर मारता, घरान पावडर येता अशें थंयचे लोक म्हणटात। ह्या फॅक्टरींनी फर्नेसाक पयलीं लायट वापरताले, आता कोळसो वापरतात, ताका लागून प्रदूषण जाता। आमदारूय प्रकरणान लक्ष घालना। आता प्रकरण मुख्यमंत्र्याकडे व्हरपाची तयारी लोकांनी केल्या। फॅक्टरीचो अधिकारी म्हणटा कंपनीकडे जाय ते कायदेशीर परवाने आसात। त्या 8-8 दिसान दोतोर जर लागूच आसा, हांगा एलर्जी जाता, एलर्जी लागून आमगे सगळी जोडली फकत तेका घालपाची। आमदारा बीन कळयले, आमदारान आमकां सांगले की आपूण थंय येयना आनी तुमी तांकां आमचे कडेन हाडनाकात म्हण, कित्याक आपल्याचें नांव पिड्यार जाता म्हण। त्यांचा कोळसो पळय ते जळयता, त्या कोळसो इतलो माल पडटा तांकां अशी एक्चुअली ना म्हणून एनओसी दिवना तांकां गव्हर्मेंटान, पूण त्या गव्हर्मेंटान दिली म्हणून सांगता एनओसी। सनरायज इलेक्ट्रोमेट आनी ती श्रद्धा हे दोनी आमकां तेंकोन आहाय फॅक्टरी आनी तेंच फाटल्यान आमगे घर म्हणटा त्रिमुर्ती, महादुर्गा, रामा रुक्मिणी हेवूय धुंवर सोडटाय जाल्यार महादुर्गा आमी गेल्ली तेन्ना ते आमकां मारपा आयलें, विचारपा तुमगे घर हिंगा आहाय हो धुंवर तुमकां लागता। तेन्ना हांवें तांकां सांगलें हो धुंवर बरें आमगे हिंग तेंकोन घर नाय, पूण हें वार जें गुंता ते वाऱ्याचे हो धुंवर सगळ्या वयता, ते फॅक्टरींतलो तुमगेलो सगळो तो वाऱ्याची एक जाता आनी आमकां इफेक्ट करता। आमची साठी गव्हर्मेंटान कितें गव्हर्मेंट कोणाला फॅक्टरीकू लागून आहा की पब्लिका लागून आहा? जी हमारे पास सब तरह की परमिशन है, कोई भी काम गैर कानूनी रूप से हम लोग नहीं कर रहे। देखिए अकेले हमारा धुआं हो रहा है ऐसा बोलना गलत,
और रोलिंग मिल में इतना धुआं नहीं होता है। हमारा रोलिंग मिल है, कोई फर्नेस या कोई इस तरह का कोई और यूनिट नहीं है। हमारा बोलना अकेला या मेरी समझ से कुछ गलतफहमी हुई है इस बारे में। उतोर्ड्याच्या लुड्स इंग्लिश हायस्कुलान शेत आनी भाजयो लावंक शिकयतात। ह्यो गजाली शिकोवपी ते अशें एकूच स्कूल अशें स्कूल चलोवपी म्हणटात। गांवांतली शेती सांबाळून दवरपा खातीर हो विशय भुरग्यांक स्कुलान शिकयतात। भुरग्यांनी तांबडी भाजी, चिटकी मिटके सारकेल्यो भाजी लायल्यात। भुरग्यांनी स्कुलान रोयिल्ली भाजी बाजारान विकतले आनी मेळिल्ले पयशे गांवांतले गरजू विद्यार्थ्यांचे फॅमिलींक दिवपाचे स्कुलान थारायला। I am Celia Fernandez. I study in class 7. These are cluster beans. In Konkani, we see chitko mitko and Hindi gawar. 80% of the world production of cluster beans is in India and grows best during frequent rainfall and also tolerates arid conditions. As a rich source of protein and fiber, cluster beans have several health benefits in both vegetable and powder form. Agriculture has been a part of our curriculum for the last few years. And this was basically done to inculcate in the children the dignity of labor and love for nature. This village, once upon a time, was well known for its best variety of watermelons and also onions and chilies. And we wish to keep this tradition going. And that is why we incorporated this agriculture into our curriculum. This property, this plot of land, is given to us by Mr. Inacio Sebastião. I'm very grateful to him so that the children can love doing this activity. It is a unique activity. I say it is unique because no other school, at least in this area, offers this subject, agriculture. Our children, especially from standard 5th, they're so enthusiastic that they just wait to run to the field. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।